सोर्गीच्या बाबा वंदन तुका सासवादी पोडू नमान करता तुझो मोगोडगूत आगा दिता तुझो सोब आयकून दोयार आसा तुझो मोगोडगूत आगा दिता तुझो सोब आयकून दोयार आसा देवाच्या पुता वंदन तुका मारेच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोडगूत उतर दिता काळजांतान तुझो वाटलाव करता तुझो मोगोडगूत उतर दिता काळजांतान तुझो वाटलाव करता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. भाव मिळीनो मिसांत वांटू घेत आसतना जोझेफ फेर्नांदीस आमचे भावच्या आत्म्या बसत मागुया. स्वर्गीच्या बापान ताका आपले शांतीन आपले विसवण घेवन तशेंच मागुया एक आमचो भाव जॉयल संवसाराक दवरला. स्वर्गीच्या बापान ताका आपली शांती फाव करूंक आनी ब्लेन्सी व्हडले भाटांतली तिकाय देवाची काकूत आनी सासणाची सवस्काय मागुया. आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक त्रिशा मिनेझीस आनी क्लेबर तावेरा तशेंच हेर आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक बरी भलायकी आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागतना आयज आमची भाव भयणां जावं कांसाले जावं शांदोर जावं रईज मागूस जेजूच्या आप परगटणेची परब करतात. आमी ही परब आयतारा दीस समारंभली त्या वाठारांतलो लोक आज हो दोबाजो पाळटात. तांचेय पासत मागुया ह्या समारंभांतल्यान तांणी अदीक जेजूची ओळख घेवंक आनी अदीक तांकां आनी आमकां जेजू सांगताक आमी ताचे खरेले हे संवसारांत गोवाय जावंक आनी आमचें मागणें फळादीक जावंक हे मिसाची सुरवातेकूच आमी असो पातकी म्हूण ओळखून देवा आनी एकामेका लागीं आमचे पातकांचें मोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा मुळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदार बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान म्हजो अपराध बोड अपराध सद्भाग घेवन सदां संकवार मरे सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा मुळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता प्रार्थूया.
देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, सगळ्या पोरजांक तूंच उजवाड दिताय. तुज्या भुरग्यांक सदां शांतीन सांबाळ आनी आमच्या पुर्वजांक तुवें पाठयलेलो आत्मीक प्रकाश आमच्याय काळजांचेर फांकोसो कर. आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. आमेन. भाग्योन जुआवाचे पयले चिटी वेलें वाचप. म्हज्या प्रितीच्या भुरग्यानो, देवान जोर आमचो इतलो मोग केलो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. देवाक कोणेंच कधीच पळोवंक ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सुपुर्णायेक पावला. ताणें आपलो आत्मो आमकां दिला. हे कुणे वरवीं आमी ताचे सवें जियेता आनी तो आमचे सवें जियेता म्हूण आमकां कळून येता. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो तारोक कसो धाडलो म्हूण आमी आमच्या दोळ्यांनी पळयलां आनी हाची आमी गवाय दिता. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण मानून घेता ताचे सवें देव जियेता आनी तो देवा सवें जियेता. देव आमचो मोग करता. हो मोग आमी ओळखून घेतला आनी ताचेर आमी विस्वास ठेवला. देव म्हणल्यार मोगूच. जो कोण मोगान जियेता तो देवा सवें जियेता आनी देव ताचे सवें जियेता. जोडटेच्या दिसा पूर्ण विस्वासान आमी रावता जाल्यार आमचे सवें मोग सुपूर्ण जालो. कारण ह्या संवसारान आमी ताचे सारकीं जाल्या. मोग आसा थंय भिरांत ना. परतेंच सुपूर्ण मोग भिरांत पयस करता. कित्याक जंय कास्त आसूं येत थंय भिरांत आसा आनी जाका बें दिसता ताचो मोग सुपूर्ण जावंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उलखार. आयकोल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. म्हणुया, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. तारसिसाचे आनी दिपा जुआंवचे राजा आपलो राजदूत घेवन ताजे शीं येतले. ताका दानाक आनिको घेवन पावयतले. आराब्याचे आनी इथोपियाचे राजा. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गोरिबांक आदार नाशिल्ल्या दुर्बलांक तो पावतलो. दोलदिऱ्यांची आनी दुलोबांची तो दया करतलो. गोरिबाचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora azul, sorvespora azul, sorvespora azul, sorvespora azul, sorvespora azul, azul, azul. ओन भावार्थ्यांक पोरगोट केल्ल्या क्रिस्ता तुका वैभव. संवसारांत सोत मानतोल्या क्रिस्ता तुका मोहिमा. Sorvespora azul, sorvespora
Sorves por azul, sorves por azul, sorves por azul, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सगळ्यांसूं मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोमिया. चोडयलोले उंडे आनी मासऱ्यो खावन लोक दादोशी जाले उपरांत आपूण लोकांक धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक वेगीं व्हड्यार चडून आपणा आदीं बेतसायदेक वचूंक लायले आनी तांकां धाडटूच आपूण दोंगरार मागणें करूंक गेलो. आनी 3 सांज जातूच व्हडें दर्यांत मोदें पावलें आनी तो एकलोच धुळेर आसलो आनी पोत्तें वारें मारतालें देखून ते तांडूंक कोश्टवताले म्हूण पळोवन रातचे सुमार 4 तेंपारार दर्याचेर चलून तो तांचेशी आयलो आनी तांचे फुडें वचूंक करी. पूण कोण दर्याचेर चलता तें पळोवन भूत म्हूण समजून तांणी किल्लोच मारली, कित्याक सगल्यांनी ताका देखलो आनी तांचेर आकांत आयलो. पूण रोखडोच तांचे लागीं उलोवन ताणें म्हळें, विस्वासान रावात, हांव तो, भियेनाकात. आनी तो तांच्या व्हड्यार चडलो आनी वारें थांबलें. ते आपणा भितर अदिकूच चोटावले, कित्याक जड मनाचे जावन उंड्याची शिकवण ते समजूंक नासले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, आमचेय जिविताचें व्हडें दर्यांत आसा आनी केन्ना केन्नाय आमच्या जिवितांत पोत्तें वारें मारता. आमचेंय जिवीत तरेतरेच्या आडकोडींक सांपडलेलें आसता. आमी कोश्टवता, जायते फावटी शीण करता, देव खंय आसा. अकस्मात कुटुंबांत मोर येता, अकस्मात एकेकाच्या जिवितांत जायतीं आव्हानां येतात, तुफानां उपरासतात आनी तेन्ना जायते फावटी बाबा भयणीनो आमी निराशी जाता, पिरंगवता. जेजू आयज आमकां आश्वासन दिता. दर्याचेर चलून आपल्या शिसांचे कोश्ट तो पळयता. ते कोश्टवतात, वारें पोत्तून मारता, व्हडें ताणूंक जायना. तांचेशी येवन तांचे फुडें वचूंक करता. ही वॉन्ट्स टू पास बाय. आमचे जिवितांत भाव भयणीनो, आमचेय जिविताचें व्हडें इज टॉस्ड इन द सी ऑफ लायफ. जेजू आमचे बरोबर आसा, पूण तो मातशें फुडें वता असो दिसता. सिनाय दोंगरार मोइजेस देवाचें रूप पळयता. गॉड पासीस बाय, ही फिल्स. ओरेब पर्वतार एलिजा प्रवादी, गॉड पासीस बाय अशें धरतात. शिसांक दिसलें तो तांचे फुडें वचूंक करी. तांणी बोब मारली. भूत म्हूण समजून आनी जेजू तांच्या व्हड्यार चडटा. तांच्या व्हड्यार चडटा आनी सगळें थंडगार जाता. शीस अजापतात आनी म्हणटात आपलेच मनान, कोण हो? वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकता. वारो आनी दर्या पर्यंत ताचें आयकता. बाबा भयणीनो, आमच्या जिविताच्या व्हड्यांत आमी जेजूक जागो दिवंक जाय. आनी जेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा तेन्ना आमकां भंय ना. तो आमचे सांगताक आसा. आनी भाग्योन जुआंव आज आपल्या चिटींत आमकां सांगता. भाग्योन जुआंव म्हणटा,
पूर्ण सोपून मोग भिरांत पयस काडटा. Where there is real love, there is no fear. आमी जायते फावटी संबंदांत आसतना भियेता, कित्याक तो मोग सोपून न्हय. जिवांव म्हणटा सोपून मोग भिरांत पयस करता. आमकां जर खरेंच देवाच्या संबंदांत आमी जियेता, देवाच्या मोगांत आमी आसा, कसलेंय वादळ मोड जिविताचें आयलें आमी भियेवचें ना. आज आमी भियेता कोवीड एपिडेक, कोरोना व्हायरसाक. आमी भियेता कॅन्सराक. आमी भियेता काळजाच्या दुयेंसाक, ब्लॉक्स आसात. आमी बरीं आसतना दोतोरागेर वयता आनी दोतोर म्हणटा तुका 2-3 ब्लॉक्स आहात. आमी सारकींच भियेता, तोरता. आनी थोडे फावटी आमचे दोतोर आमकां भियेतात, सांगतात हॉस्पिटलांत एडमीट जाव, ऑपरेशन कर नाल्यार तूं मरतलो. सोपूर्ण मोग भिरांत पयसायता. आनी आमच्या जिविताच्या ओड्यान जेजू तर आसा. केन्ना केन्ना आमच्या जिवितांत मोडां येवंक तोच करता. आमी कितलो ताचेर विस्वास दवरता, आमची मुळां पाडां कितलीं ताच्या मोगांत खोल रोमलेलीं आसात. आयज आमी घरा वयता आसतना भाव भयणीनो मनान दवरया, जेजू आमचे बरोबर आसा आनी सदां आसतलो. ताचे सांगताक जिविताच्या आडकोडींचेर, प्रश्नांचेर आमी जैत वतलेऊच. खात्री गरजेची की आमची मुळां पाडां जेजूंत आसात. आमच्या जिविताचें वेरें तो धरून आसा. पोत्तें वारें मारता तेन्ना, जिवितांत कितेंच सारकें जायना तेन्ना तो आमच्या सांगताक आसा ही खात्री घेवया आनी आमच्या जिविताचें व्हडें शांत तोडीक पावय म्हूण ताचे लागीं मागुया. भेटवणेच्या वेळार गावया वेदीचे उंड्या 6 C40 पान 40 C43 पेज 46. वेदीचे उंड्या 6 आमची काळजां आमचे बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा आमचे मोगाळ बाप्पा, खरी भक्ती आनी शांती तूंच आमच्या काळजांनी उपजयताय. आमच्या दिसा दिसपट्या जिविताच्या ओड्याचेर जियेतना तुजो आसरो, तुजी शेकाय आमकां फाव कर आनी हे पवित्र गुटांत वांटो घेवन विश्वासीपणान तुजी चाकरी करूंक आमकां फाव कर. क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदविदारान शास्त्राचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सरवणीचें सासणीक येवजण उक्तें केलें आनी तो सगल्या पोरजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें.
म्हणून पूत तुजो आमच्या विनाशी सैमान दिश्टी पडलो. ताचें अमरपण पर जोडलें आनी ताणें आमचें सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोलदार बरां सांगती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दोलबरांचो सैमीक तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्यात तुज्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवी तुका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. ओय बापा खरोच तूं पवित्र. आमचे तांय आनी सगळे मनशां तांय तूं मोगाळ. देखून आमी तुका आर्गां दिता. भोव करून तुज्या पुताक जेजूक आमकां दिलाय देखून आमी तुका दिनवासता. पातक करून मनशां तुका सोडून पयस केली आनी एकामेकाचो मोग करिना जाली. देखून तुवें जेजूक संवसारांत धाडलोय. ताणें आमचे दोळे आनी आमचीं काळजां उक्तीं केलीं आनी आमी सगळीं भाव भयणां म्हूण आनी तूं आम्हा समेस्तांचो बापूय म्हूण तुवें आमकां दाखयलें. तो आमकां आतां एबेदी भोंवतणी एकठांय करता आनी आपणें केल्लें तेंच कर म्हूण सांगता. बापा आमी हाडलेल्या देण्याचेर ह्या उंड्याचेर आनी सराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती पवित्र कर. जावं ती आमकां आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आमचे पासत मरूंक वेचे आदले राती जेजून आपल्या शिसां सांगाती निमाणें पावट जेवण केलें. ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें दाकासरान बोलोवली काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात. ही म्हजे रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो जेजू दी. बापा आमी तुजीं भुरगीं तुज्या मुखार हांगा आसा आनी जेजून आमचे सोडवणी पासत केलां तें सगळें आतां आमच्या मनांत हाडटा. ताणें बलिदान पवित्र सभेच्या हातांत घालां. तातूंत ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो मोगान आमी उगडास करता. सर्गीच्या बापा तुज्या मोगाच्या पुता बरोबर आमकांय तुजे वेंगेंत घे म्हूण आमी मागता. ताणें कशे मनान आमचे पासत मरण सोंसलें पूण तुवें ताका मरणांतलो जिवंत केलोय देखून आमी तुका दिनवासता. बापा जेजू आज तुजे बरोबर तुजे मोहिमेंत आसा आनी आमच्याय सांगाताक हांगा तो आसा. एक दीस जेजू परजोळान परत येतलो तेन्ना तुज्या राज्यांत आनी कश्ट आसचे नात, रोडणें आसचें ना, खंयतूय आसचें ना देखून आमी तुका दिनवासता. भोव मोगाळ बापा एबेदी वेली जेजूची कूड आनी रोगत घेवंक आनी अशें पवित्र आत्म्याचे संतोशान भरूंक तुवें आमकां आपयलें. हे पवित्र जेवणांत वांटो घेवन आमचे काळजांनी तुजो मोग वाडय आनी तुका बरें दिसता तेंच करूंक आमकां घोटाय दी. सर्वेस्पर आमचे बापा फ्रांसीस आमचे पाप साहेबाची, फिलीप आमचे बीश साहेबाची आनी समेस्त धर्म अध्यक्षांची दया कर. मनशां मदें शांती वाडोवंक आनी हेरांक खुशाल बरीत करूंक जेजू बरोबर वावुरतात तांकांय तुजो आदार दी. आंकवार मारये देवाचे माये भाग्यून झुजे तिचो पोती आनी समेस्त भक्तां बरोबर जेजू सांगता तुजे गोपांत सासणाक जियोंक बापा आमकां सगल्यांक वर म्हूण आमी मागता. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. भाव भयणीनो आमच्या जिविताचें व्हडें दर्याचेर
तुफानाक सांपडटा तेन्ना जेजू आमचे बरोबर आसा म्हूण आमी जायती फावटी विसरता. दर्यार वादळ येता, दर्यो थंड करूंक जेजू आमचे बरोबर आसा. हो जेजू आज आमकां आपल्या जेवणान पोसता. आमचे मना काळजांत आशिल्ले प्रश्न, आडकोळी, जिविताचे तुफानां जेजूक ओरपुया आनी आमकां शांत फावो कर. आमकां मोगान जिवंक शिकय म्हूण जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजी वशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमुसान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकंतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुजे दोन रुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतना राजूर चलयता सासणाच्या सासणांक जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. खुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाची होच तो जेजू जाणें शिसांक म्हळें विस्वासून रावात, हांव तो भियेनाकात. आमच्या जिविताच्या मोडांनी हो जेजू आमकां लागींच आसा. आमकांय तो म्हणटा विस्वासून रावात, भियो नाकात, हांव तो. ह्या जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन जिविताच्या आडकोळींचेर जोईत वेतली आमी सुभागी. जुई प्रिती मोग वस्ता क्रिस्मसाच्या वेळार हें गायन गावुया. D40 5 5 D47 पेज 75. जुई प्रिती मोग वस्ता तुई देवाची रासा. जुई प्रिती मोग वस्ता Jesus
जोई प्रीती मोगोसा तुई देवाची रासा जोई प्रीती मोगोसा तुई देवाची रासा कोण सोडीत लोक तुझे जेजू आम्ही पडोचे स्वर्गार भोगता सांगाती वैभवांनी देखाळी जोय प्रीती मोगोस्ता तुई देवाची रासा जोय प्रीती मोगोस्ता तुई देवाची रासा यामो प्रेमीत सोगोसा उचारा बाल्या सुखात आम्ही रावता शेतां कित्याक मोगाची येता जोय प्रीती मोगोस्ता तुई देवाची रासा जोय प्रीती मोगोस्ता तुई देवाची रासा प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा, तरेतरेचो आदार दिवन तुजे पोरजेक तूं सांबाळटाय आनी चलयताय. तो तुजे कोवळेन आतांच्या आनी फुडल्या वायटांक आमकां वखद मेळूं दी. हे पुर्या सोत्या जिविताच्या देण्यांचो गरज तो आदार घेवन उदीक व्हडा विस्वासान सासणाची देणी जोडूंक आमकां फुडें वचूं शिकोर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. भयणी भावंडो, तुमकां सगल्यांक पळोवन आमी खुशाल. आमची गरज आमी उक्ती आसा आतां नांवां घेवची गरज ना. आनी अशेंच दिसा दिसपट्टी 6:30 आनी 7:30 मिसांत वांटो घेवंक आमी प्रयत्न करुया. फाल्यां तावन आमी तयारी करता भाग्योन जुजेबाज आमचो आस्कारी ताचे पोरबेक. आमचे इगोर्जेंत हे मीस नोवेनाचे 7:30 वरांचेर जातले. 7:30 वरांचेर. आनीक हे नोवेनाचे विशय जावन आसात भाग्यांचेर आमी नियाळ करतले. द बियाटिट्यूड्स. कशे मनान गरीब ती सुभागी, रुदन करता ती सुभागी, ही भाग्यां आमी नियाळटल्या. फाल्यां कार्दोज वान आनी पसरेंबाट मिसाची मांडोळ करूंक कार्दोज वान आनी पसरेंबाट. फाल्यां बागी ओ ब्लेसड जिणेंतल्यान तुमी म्हजे गोवाय जायात ही जेजूची उतरां आमकां बागी जिवीत जिवन आमी जेजूचे गोवाय जावं. तर फाल्यां पयलो दीस नोवेनाचो बायले पाद्री देवाचें उतर पुरगटूंक आमचे बरोबर आसतले. आमी देवाच्या उतरांतल्यान आनीक जेजूच्या जेवणांतल्यान हे जुजेबाजाचे पोरबेक आमी कुशालकायेन तयार जावया. नोवेनाचे मीस कोणाक खुशी आसा दिवचें तुमच्यांनी ऑफिसान वचून मेळूं येता. तशेंच ही परब 16 जानेराचे आमची इगोर्जेन 3 मिसां आसतलीं. त्या दिसाक दोबाजो आमकां गोंयकारांक. पयलें मीस 6:30, दुसरें मीस 8 आनी पोरबेचें मीस 9:30. 6:30, 8 आनीक 9:30.
सर्वेस्पोर तुमची सवी आसूं तुमची सवे आसूं आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार शेवटाचे गायन आमी गावुया. नोमान नोमान मारिये टी 30 आणि 7 5 219 टी 37 पेज 219.